वेलकम बॅक टू माय चॅनल. कशा आहात तुम्ही? तो आज असा संडे आणि आता झाला 12. घरची सगळी काम जाल्ली असा. आज मातसो लेट जालो कित्याक हेजे मातशे स्टडीज घेताले की एकदम मागीर हांव किचनान बिजी उरलें न्ही, मागीर टायम मेळना. ओके फाल्यां होळी सो म्हटलें हेजे स्टडीज घेतले केले ताणें आनी आतां बसला चिप्स खावपाक न्हू रे. हय सो ट्युजडेच्यान तरी एग्जाम न्ही, फाल्यां तुजो हाफ डे वयतलो होळी खेळपाकूच. म्हटलें आतां स्टडीज घातलेले हांवें सो ताणें केलें आनी आतां बसला. ओके तो आयज आसा होलिका, फाल्यां आसा धुलीवंदन म्हणजे होली फाल्यां. तो आयज स्पेशल आसा आमगेर पुरणपोळी, म्हणजे होळीच्या पयलीं दिसाक पुरणपोळी करतात. सो आयज पुरणपोळी करतले. ओके आनी आयज संडे फर्स्ट टायम आमगे नॉनवेज ना. आयज अशी नॉनवेज खाता आमी आनी आयज संडे अशी आमगे नॉनवेज आसताच, पण आयज नॉनवेज ना. कित्याक लागून आतां पळय पुरणपोळी करतले तेच खावन सगळ्यांचें पोट भरतले. नॉनवेज बेश्टें हार्ड कर कोण खावचें ना. सो पुरणपोळी आहा त्या काम चलया. म्हटलें आयज पुरणपोळी करतले, मागीर बटाट्याची भाजी करतले, मागीर चणाची दाळ ते कूक करतले पळय आमी, तेजें उदीक आसता पळय ताका आनी फोण्ण मारतले. बरें जाता तें फोण्ण मारल्यार. ओके दाखयता तुमकां. आनी मशरूम हाडलेले, मशरूम फ्राय करतले आनी वांगी हाडलेले ते फ्राय करतले. जालें आयचें जेवण सिंपल. पण आयज मेन न्ही पुरणपोळी करूंकूच जाय की फाल्यां मंडे आनी एक्चुली न्ही होळी दिसाक न्ही की नॉनवेज बी करतात फाल्यां. मंडे येयला न्ही ताका लागून दिस टायम कांय नॉनवेज बी कांय ना मंडे. सो आयज म्हटलें पुरणपोळी करया. ओके तुमकां हांव रेसिपी शेअर करता. ओके शिव जस्ट न्हांवपाक गेला, पुजा करता हांव पळोवया नाल्यार मम्मी करतली. हांव येयलें न्हांवून बेगिना. ओके तो पयलीं न्ही आमकां न्ही चण्याची दाळ न्ही शिजपाक घालूंक जाय. कुकरान घालची ना कित्याक खबर आहा तें आमकां चड शिजोवपाक नाका. सो आयदनान दवरतले ते रोखडे शिजतले. ओके दाखयता. काल हेरकट केलें हय चल. ओके केस वाडलेले म्हटलें हेरकट करून यो म्हटलें कित्याक बरें फाल्यां होळीक खेळटलो उदकान आनी फाल्यां आमी बेगिनच खेळून येतली, चड वेळ रावचें ना कित्याक एग्जाम आनी ताका लागून चड मागीर उदकान खेळ्ळ्या बी मागीर थंडी बी जायत ताका लागून. आनी क्लायमेटूय बरो आहा, वच ना अजिबात, क्लावडी कशें आहा. ओके सो पयलीं आमी पुरणपोळीचें करया. तो चण्याची दाळ आमी पयलीं शिजपाक घालया. दाखयता तुमकां आमी कितले कप बीन घेतला दाखयता तुमकां. तो हांगासर पळया चण्याची दाळ घेतला. हें न्ही 2 कप आं, हें पळय हे कपान न्ही 2 कप घेतला आनी हें म्हाका दिसता एक 1.5 hour जालें बरें ताका सोक करपाक दवरलेले. बरें पळय सोक जाल्लें आसा. सो 1 hour खूब जालें. ओके बरें सोक जाला. आतां न्ही आमी ताका आतां शिजोवन घेवंक जाय. ओके ताका न्ही आतां हितून करता तुवें हितून ह्या आयदनान ताका ट्रान्सफर करता. सो हितून उदक घालता. हो जग भरून उदक घातलां. सो आतां उदक न्ही हें बरें तापोवन घेवंक जाय. ओके बरें तापलें की मागीर न्ही आमी ते चण्याची दाळ घालतले. मदीं न्ही शिव म्हणटालो पुरणपोळी कर म्हणून, हांवें करूं ना. हांवें म्हटलें आयजूच करता म्हटलें होळी दिसाक. कित्याक खबर आहा एक मदीं बीन करून दिलें न्ही मागीर आयज मी खावपाक वाजयतले ताका लागून. सो जेन्ना फर्स्ट टायम अशें करता न्ही तेन्ना खावंकय दिसता. सो मदीं बीन केलें परत आयज करूंकूच जाय. ताका म्हटलें नाका म्हटलें करचें ना म्हटलें हांवें. सो आयज करता म्हटलें आयज जाय तितलें खाया पुरणपोळी. पळयता कोण कितलें खाता तें पुरणपोळी. खाता बरें 4 ऋतीक 4 खातलो खंय पुरणपोळी. हय ऋतीक 4 खातलो खंय पळय सांग तुमकां मागीर दाखयता कितलें खाता पळय. मम्मी हांगा बसला. आई खंय हाय म्हण. मम्मी न्हावपाक वचूंक ना. म्हटलें मम्मी म्हणपाली आपूण सगळें रेडी करता आमी वयता हांव पयलीं. हाय म्हण गे. हय सो आतां हांगा बटाट्याची भाजी करतले. मागीर बटाट न्ही उकडून दवरला. ओके आनी हांगा सगळे कांदे लागतले, मिरसांगो, कढीपत्ता, कोथमीर. हेजे मागीर तुमकां रेसिपी शेअर करता हांव. पयलीं आमी पुरणपोळीची रेडी करून घेवया. तो आयज सांजचे न्ही आमच्या कॉलनीन हें आसा होलिका दहन. ओके तुमकां मागीर दाखयता. 7 की 7:30 कितें अशें आहा तें. होलिका दहन म्हणजे ते जळयतात लाकडां बी घालून. ओके आनी शिव आयलो. हाय बरो हिरो आला. सेंट बिंट मारू आला. आतां कलर बीन घेवन यो मागीर आतां वयता न्ही तूं भायर येताना घेवन यो आनी एकूच कलर बॉक्स घेवन यो. सांगता 4-5 उकलो हाड तूं दाखयता हांव. हां ते पिचकारी आसा मरे. मोडलेले वस्तू कित्याक दवरूंक जाय घरा सांग पळोवया. मोडलेली वस्तू डस्टबिनान घालपाची न्ही. बेश्टे हांगा जागो ना पळय घरा कडेन. गेल्या वर्साची पिचकारी दवरल्या हाणेन आनी म्हणटा आतां चलना खंय तें. तेन्ना म्हाका म्हटलें हाणें चलता दवर म्हटलें. आतां म्हणटा चलना खंय. आनी एकूच कलर बॉक्स हाड ते रंगिला बॉक्स. ते मातशे बरें आसता कलर उरना कलर बीन आंगार.
थोडे असे कलर असतात तसे उरता ताका रंगीला ते बॉक्स येता पळय ते कलर उरना कलर आणि काय ना पिचकारी इतले आणि कितें जाय पिचकारी आणि कलर मारता आनी की मारता होळी सो उदीक न्ही बरें गरम जाल्लें आसा आतां घालया आमी चण्याची डाळ सो हे आयदन न्ही धाकटें जाला सो उदीक भायर येता सो आनी इतलें आसा घालपाचें सो मम्मीक म्हटलें दुसऱ्या आयदनान ट्रान्सफर करया म्हणून सो हेका न्ही व्हडल्या आयदनान ट्रान्सफर केला ओके सगळें घातला हितून आतां न्ही हेका न्ही बरें शिजोवन घेवंक जाय आनी तूं काय आमी एड करूंक ना फक्त उदक आनी चण्याची डाळ आसा एका चण्याची डाळाक न्ही आमकां बरें शिजोवन घेवंक जाय चण्याची डाळ अजून शिजोवंक ना ताका मातसो टायम लागतलो ओके सो हांगासर पीठ घालून घेवया पुरणपोळीक सो हितून घालता मीठ एक 1 टीस्पून मीठ घातला थोडेशें उदक घालता तर थोडेशें हळदी पावडर घालता बस थोडेशें घालपाचें आं बरें अशें हालोवन घेयात आतां मीठ न्ही मेल्ट जावंक जाय सो हांगासर आतां घालता 1 कप मैदा घाल सो आतां घालता 1 कप गव्हाचें पीठ सो हांगासर 1 कप मैदा घातला आनी 1 कप गव्हाचें पीठ घाल आतां हें आमकां बरें कालोवन घेवंक जाय जे भशेन आमी चपातीचें पीठ कालयता पळय तशेंच बरें हेका कालोवन घेवंक जाय सो ताका न्ही बरें कालोवन घेयात आनी मदीं मदीं आमकां उदक घालूंक जाय उदीक घालून ताका बरें कालोवन घेवंक जाय सो हांवें न्ही तुमकां रिक्वेस्ट केलेलें बर्थडे शेअर करा म्हणून थोड्यांनी केला शेअर थोड्या जाणांनी करूंक ना प्लीज म्हाका धाडात तुमचो बर्थडे बीन ओके चडशे लोकांनी धाडला म्हाका थोड्यांनी धाडूंक ना प्लीज सेंड करात ओके सो हांगासर पळयात मम्मीन कालोवन घेतला सो आतां तितून घालता तेल तेल कितलें घे 1 चमचो तेल ओके 1 व्हडलो चमचो तेल घातला आनी तेलान न्ही बरें ताका कालोवन घेवंक जाय काले बरें ताका मळोंक जाय आं जितलें तें बरें मळटलें पळय तितलेंच पुरणपोळी खावपाक टेस्टी न्ही गे बरें मोव जाता मागीर पीठ बरें एका कालोवन घेवंक जाय स्टार्टींग हें घालप ना तेल घालप ना पयलीं पिठाक बरें कालोवन घेवंक जाय मागीर तेल घालून ताका आनीक तें कालोवन घेवंक जाय हें पळय अशें बरें तें कालोवन घेवंक जाय सो हें पळयात पीठ न्ही बरें हांगा कालोवन घेतलां ओके जालें न्ही गे जालें खंय आतां अशें दवरया ओके तें आमकां स्टफींग मागीर करून घेवंक जाय न्ही सो मागीर जातलें तो धांपोवन दवरया एक कपडो धांपोवन दवर न्ही गे हय एक कपडो एक टुवाल बी आसता टुवालो धांपोवन दवरात नाल्यार एक प्लेट धांपोवन दवरात सो हांगासर न्ही चण्याची डाळ न्ही बरें शिजलेलें आसा हें पळयात हय बरें शिजलां ओके सो आतां हें आमकां न्ही उदक काडून घेवंक जाय सो हांगासर पळयात उदक काडून घेतलां बरें सारकें उदीक काडून घेवंक जाय खूब ड्राय जावंक जाय हें आनी हें उदकाक न्ही मागीर हांव फोण्ण मारतलें हें तुमकां मागीर दाखयता ओके आतां हेका न्ही आमकां गोड घालून न्ही गे गोड मागीर इलायची घालून न्ही हें बरें आमकां हें परत कूक करून घेवंक जाय आतां हेका न्ही परत गॅसीच्या वयर दवरला आतां तातूंत घालता गोड सो 2 कप न्ही मम्मीन गोड घेतला जितलें तुमकां गोड जाय पळय तितलें तुमी गोड घालात आनी हांगासर घेतला 1 धाकटो चमचो इलायची न्ही बरें कुटून घेतला आतां हें न्ही बरें मिक्स करून घेवंक जाय गोड न्ही मेल्ट जावंक जाय बरें ओके बरें ताका मिक्स करून घ्या बरें हेका मिक्स करून घेयात आनी बरें न्ही सुकें जावंक जाय न्ही गे बरें ड्राय जावंक जाय आनी आजून गोड न्ही आजून मेल्ट जावंक ना जेन्ना तुमी गोड घालतले पळय ताका न्ही कंटिन्युअसली अशी मिक्स करत रावंक जाय नाल्यार गोड सकयल ते न्ही लागतले सो अशें मिक्स करत रावंक जाय सो मम्मी म्हणटा टेस्ट करून पळोवया खंय गोड बीन कमी आसले जाल्यार गोड घालून मेळटलें आतां हांव खावन पळयता परफेक्ट नाका आनी नाका गोड सारकें आनी थोडेशें गोड आसा हांगा मेल्ट जावंक ना सारकें पुरो बरें ताका ड्राय करून घेवंक जाय आनी अशें ताका मिक्स करत रावंक जाय अजून ते ड्राय जावंक ना ओके सो हांगा पळयात हें बरें ड्राय जाल्लें आसा अशें आमकां ड्राय जावंक जाय नाल्यार कितें जातलें आपल्याक इफ तें ड्राय जावंक ना न्ही लाट्टाना आनी मातशें प्रॉब्लेम जातलें सो हें जाल्लें आसा न्ही गे हय ड्राय जाला पळय ओके सो रेडी आसा गॅस बंद करूं गॅस बंद करता आतां हेका न्ही मातशें थंड जावं न्ही मागीर तुमकां सांगता फुडलो प्रोसेस कितें आसा तो आनी हांगासर एक हांवें हें घेतलां एक जाळणी म्हणटा एका जाळणी पळय अशें मेळटा हें अमेझॉनान हें आमकां कोणें दिल्लेलें बेळगांवसून हाडलेलें सॉरी मम्मी बोव मारता
कोणा म्हणजे सांगलें आमी हाडपाक. इफ हेतून न्ही मातशें बरें जाता. इफ हें तुमचे कडेन ना जाल्यार तुमी मिक्सरान घालात आनी ताका मातशें वांटून घेयात. ओके, हितून न्ही बरें जाता. अशें न्ही ताका घालप आनी ताका चिड्डून घेवंक जाय. तें मागीर सकयल न्ही भायर येता मागीर. हें ना जाल्यार टेन्शन घेनाका आतां. हें मिक्सरान घाला आनी मिक्सरान घालून ताका एक मातशें फिरयात सावकास. ओके, अशें आमकां ताका बरें चिड्डून घेवंक जाय. दाखयता वर कर गे. अशें केलें न्ही अशें सकयल पडटा. मागीर पडटालें तें अशें मागीर पडटा मागीर तें. सो अजून ते गरम आसात, कंप्लिटली थंड जावंक ना. सो मम्मी म्हणटा मातशें गरम आसतना ते केल्यार करूंक जाय खंय. सो हें करून तुमकां मागीर दाखयता मागीर हांव. सो हें पळय हें न्ही अशें पडटा हें आनी सारकें पळय बरें हें जालां. ओके, जेन्ना तुमी ते चण्याची दाळ मिक्सरान घालून वाट्टले पळय चड घालून ताका वाटनाका आतां कित्याक ते ड्राय न्हू ते नाजाल्यार मिक्सर बी मोडत मागीर न्ही गे. हय, थोडे थोडे घाला आनी ते वाटात. एक्चुअली ते इजी रोखडे येता. हें आतां हांवें केल्लें ताका मातसो टायम लागता, हात दुखता. पण मिक्सरान तुमी करूं शकता. ओके, सो आतां हांव न्ही बटाट्याची भाजी करता. ओके, तुमकां दाखयता हांव. सो हांगासर हांवें कढाई दवरला. तातूंत घालता 2 ते 3 व्हडलो चमचो तेल. सो तेल हांगा तापलेलें आसा. हांगा घालता 1 धाकटो चमचो सासवां मस्टर्ड सीड्स. सो आतां घालता हांव 1 धाकटो चमचो जिरा. सो आतां घालता लसूण, कढीपत्ता घालता. सो आतां घालता ग्रीन चिली. हांगासर न्ही एक 3 ग्रीन चिली, 4 ग्रीन चिलीनी कट करून घेतला. बरें एका फ्राय करून घेयात. सो हांगासर लसूण न्ही फ्राय जाल्ले आसा. आतां घालता कांदे. सो हांगासर न्ही 1 कांदो न्ही चॉप करून घेतला. सो कांदो न्ही हांवें 1-2 मिनटां हांगा बरें फ्राय करून घेतले आसा. आतां घालया हितून 1 धाकटो चमचो हल्दी पावडर. हल्दी पावडर घालता. बरें मिक्स करून घ्या. सो आतां घालता बटाट न्ही हांवें हांगा बॉयल करून घेतला. बॉयल करून ताका अशें कट करून घेतला. बरें एका मिक्स करून घ्या. सो आतां चवीनुसार मीठ घालता. बरें ताका मिक्स करून घ्या. सो एका न्ही हांवें बरें मिक्स करून घेतला. सो हांगासर घालता सोय. 1 व्हडलो चमचो सोय घातला हांवें. आतां घालता कोथमीर. बरें एका मिक्स करून घ्या. सो एकाने हांवें बरें मिक्स करून घेतला. फ्लेम हांगा लो दवरात. आतां धांपोवन न्ही एक मातशें 1-2 मिनटांनी आमकां एक वाफ हाडून घेवया. तो हें जाल्लें आसा पळयात. सो हांगासर बटाट्याची भाजी रेडी. आतां न्ही आमी एका फोण्ण मारया. ते दाळ शिजयल्ले पळय चण्याची दाळ ते उदक ताका आतां आमी फोण्ण मारया. सो आतां हितून घालया 2 व्हडलो चमचो तेल. सो आतां घालया 1 धाकटो चमचो सासवां. सो आतां घालता 1 धाकटो चमचो जिरा. सो आतां घालता हितून लसूण बरें क्रश करून घेतला. कढीपत्ता घालता. मातशें लसूण न्ही ब्रावन जायसर एका फ्राय करून घेवंक जाय. तर लसूण न्ही हांगा फ्राय जाल्ले आसा. फ्लेम हांगा लो करात आनी आतां घालता चिली पावडर. जितलें तुमकां तीख जाय न्ही त्या प्रमाणे तुमी चिली पावडर घाला. सो हांगासर हांव 1 धाकटो चमचो चिली पावडर घालता. हळदी पावडर घालता. बरें एका मिक्स करून घ्या. फ्लेम न्ही लो दवरात नाल्यार कितें जातलें बरा ते चिली पावडर न्ही बंद जातलें. सो आतां घालता हितून चण्याची दाळ शिजयल्ले पळय उदक घालता. सो आतां घालता हांगासर आमटाण. हांवें न्ही आमटाण भिजत दवरलेले. ओके, तर हांगासर न्ही 1 व्हडलो चमचो घालता हांव आमटाणाचें उदक. टेस्ट करून पळयात. इफ आंबट चड आहा जाल्यार आनी घालनाकात. चड आंबट करनाकात. सो हें परफेक्ट आहे. 1 व्हडलो चमचो खूब जालें. बरें मिक्स करून घेयात. मीठ घालात चवीनुसार.
मिक्स करात. सो हांगासर न्ही मीठ आंबट तिखट ते सगळें सारकें आसा. हेका आतां आमकां एक बरेंशें बॉयल हाडूंक जाय. सो आतां घालता हांव कोथमीर. हे न्ही शीता वांगडा एकदम बरें लागता आनी तुमी अशें बी हे ग्लासान घालून न्ही पिवूं शकता. एकदम बरें लागता हें. आतां हेका न्ही मातशें उकळ हाडया. तो जेन्ना तुमी पुरणपोळी बी करतले पळय ते उदकाक न्ही तुमी फोण्ण मारात आं. इतलें बरें लागता सांगू तुमकां. म्हाका न्ही शीता पेक्षा न्ही अशेंच पिवूंक खूब आवडटा. बरें आसा टेस्ट करून पळयता. आं कितें रे तुका वास येता असो यो घातलो मरे ना मागीर मातशें बॉयल घेवन अजून बॉयल येवंक ना. मीठ बी सगळें सारकें आसा. आंबट बिंबट सगळें सारकें आसा. बरें लागता. आनी हेका म्हणटा कटाची आमटी. हेका म्हणटा कटाची आमटी. बरें आसा. सो हांगासर पळयात एका बरें खतखतो आयला. हें रेडी आसा. सो हांगासर न्ही कटाची आमटी जाल्ली आसा. सो जालें सगळें करून शीत भाजी मागीर कटाची आमटी सगळी रेडी. आतां वयता आमी किचनान पुरणपोळी करपाक. आनी रितू हांगा स्टडीज करता. हय ताका ते बूक न्ही स्कुलान दिल्लेले बर्थडे गिफ्ट. तो सायन्स ते म्हणजे कर म्हटलें सॉल्व कर म्हटलें कशें आन्सरा बीन कळना विचार रे करता तो. ओके सो चला या किचनान पुरणपोळी करपाक. केन्ना पुरणपोळी करता आनी खाता काय जाला न्ही गे. आफ्टर 1 year लास्ट केन्ना केल्ले खबर आहा पुरणपोळी. गेल्या वर्सा होळयेक. तेच्या नंतर आयज करतात. तो केन्ना करता जाला केन्ना खाता काय जाला. तो पयली पुरणपोळी करता मागीर न्ही म्हाका ते ब्रिंजॉल आनी मशरुमाक न्ही मसालो लावन दवरला. खूब जाणांक विचारता ते कसले मसाले हांवें खुबदां शेअर केला. आमचे होममेड घरगुती मसालो ते रेशादो मसाला न्हू आं. कोणें कमेंट केलें की रेशादो मसालो ना घरगुती मसालो. हांवें खुबदां रेसिपी शेअर केला. इफ तुमकां रेसिपी जाय जाल्यार म्हाका कमेंट करा. हांव तुमकां लिंक शेअर करता. ओके चला आतां करया आमी पुरणपोळी. मागीर आमी ते फ्राय करया. पुरणपोळी न्ही अशें प्लास्टिकातून करतलें आं. हेजें प्लास्टीक आहा पळय हें ते हितून साखर न्ही गे चिरमुरे आसलेले भितर डस्टबीन असो हाडटा न्ही ते मम्मीनी बरें वॉश करून दवरता. जाय पडटा केन्ना तरी. सो हेज्या वयर करतलें आनी करच्या पयलीं न्ही परत एकदां एका न्ही बरें कालोवन घेवंक जाय. ओके पळय सो हातीन न्ही मातशें तेल लावन घेवंक जाय हातार आनी ताका अशें न्ही स्प्रेड करूंक जाय. ओके सो आतां घेवंक जाय स्टफींग घेवंक जाय आनी हातीन ताका अशें रावंड करून घेवंक जाय आनी भितर अशें घालूंक जाय आनी ताका कितलो आवाज तो हेंचो आवाज पळय. ओके आनी ते न्ही अशें हातीन प्रेस करून ताका अशें बंद करून घेवंक जाय. पळय सो अशें न्ही करून घेवंक जाय. मागीर ताका लाटोवंक जाय. पळय सो पयलीं न्ही ताका अशें हातीन न्ही अशें स्प्रेड करून घेयात आनी स्प्रेड करतना न्ही हातार न्ही तेल लावन घेयात आनी अशें ताका स्प्रेड करात. तो प्लास्टिकाचे वयर केल्यार न्ही बरें पडटा कित्याक ते चिकटना आनी हेकाय मातशें थोडेशें तेल लावन घेवंक जाय. हातीन न्ही मातशें प्रेस करून घेवंक जाय पयलीं मागीर तितून लाटून घेवंक जाय. अशें न्ही ताका बरें लाटून घेवंक जाय. शिवाचे जालें जेवून तो वयता वपालो काम येयला खंय बेगिना जेयलो. चल खावपाक चल. आनी आमच्या हांगा वर्क इन प्रोग्रेस. शिवादा बेगिना आनी कापां फ्राय करून दिले. एक कापां खावपूच ना. पळयात लास्ट इयरचे आं बरें आसा म्हणून तेणे दवरले कपाटान. आतां म्हणटा बरें ना खंय. हांवें म्हटलें पयलीं चॅक कर इफ ते उदीक बरें भायर सरता जाल्यार आनी न्यू हाडपाची गरज ना. ते मोडू मेन ते घालता हांव. तूं पयलीं उदीक भायर ताका पळय कांय ना. रितिकाक सपोज दिलें न्ही हितून खेळत ना तो मागीर आमीच घेवन बसपाचें. तितून नाका रे आमीच घेवन खेळपाचें ते. सो पयलीं चॅक कर इफ ते जायना जाल्यारूच हाड आनी धाकटेशी हाड पिचकारी. ते व्हडले हाडपाची गरज ना. वेस्ट ऑफ मनी. चॅक करून पळय. हय पप्पाडे पयशे आहा. हय झाडां लागता पयशे न्ही ते कितें कळटा रितिकाक. पयलीं चॅक करून पळय मागीर सांजचे. आं चल. सो रितीक बसला हांगा जेवपाक. बरें आहा रे पुरणपोळी बरें आहा. हां खा सकाळ उडे नाका सारकें खा. हां जेव.
चना दाल बरे हा मशरूम वाडू फ्राय केला मशरूम हेका लागून मशरूम फ्राय करता हो खायना हय जाले आमचे फ्राय हांगासर बसता जेवपाक वाडू रे मशरूम थोडे वाडटा कापा वाडू रितिका कापा खूब आवडटा रे चला थाली आमची रेडी आसा जेवता आमी भूक जाला ओके हे म्हाका लंच वाड लंच येतले हा तुमकां मँगो पिकल रेसिपी येतले करता हाडून दवरला न्ही काल मँगो येतले ऑलरेडी मम्मी केला ते घालचे ना हांव परत दाखयतले तुमकां एकदम अशें मँगो मातशें बरें आहाय पळयता केन्ना ते मँगो करपाक टायम ना पळय फाल्यां होली फाल्यां तरी जावचेंच ना शेअर करता तुमकां दाखयता तुमकां आयची थाली तो हांगा आसा पुरणपोळी बटाट्याची भाजी कटाची आमटी हांगा आसा ब्रिंजल फ्राय आनी हांगा आसा मशरूम फ्राय आनी शीत इतलेशें आं आयज सिंपल लंच हांगा वाड मदीं चड वाडा इल्लें वाड हा हांव उदी गेले जेयता डायरेक्ट तुमकां सांजचें मेळटा थंय भायर हें आसा न्ही होलिका दहन डायरेक्ट तुमकां तेन्ना मेळटा ओके आतां जेवून न्ही हेजे स्टडीज घेवंक जाय जाल्यार 3 जाले हांगासर हें कितें हें पळय हें खंय ओके आतां मातशी स्टडीज घेता डायरेक्ट तुमकां सांजचें मेळटा ओके चला तो रेडी जाली आमी 7 म्हटल्यांच्यानी पळोवया केन्ना 7:30 जाता केन्ना 8 जाता पळोवया नाजाल्यार मातशें थंय रावंड वचपाचें स्लो मारा फुडें पळय मातशें गाडी बी येता हांव स्ट्रेट सामको चल अशें वच अशें वचपाचें चल कालच्यान 2 दीस सारके क्लायमेट सामकें दमट आनी खूब गरमी येता यो रे म्हाका दिसना अजून स्टार्ट जालां आसतलें ओके काय करायचं तुला इथे येऊ नकोस चप्पल येस मागीर घालूया थोडे अर्पिता को ग्रीन नहीं लगाया अच्छा इधर तांबा धर सुंदर लग रही है गाली हो रही है अच्छा लग रहा है हैप्पी हो गया अरे होली क्या हैप्पी होली बरे नी हैप्पी होली पळय जालो आयज कलरफुल ते पळय मरे पुरो आनी म्हाका हॅपी सगळ्यांक हॅपी होली म्हण हॅपी होली आणि ही आसा माझे सबस्क्रायबर माझे व्हिडिओ पळयता खंय आनी आमच्या कॉलनीन रावता आयज मेळ्ळे आमी हय का न्ही हय हे पळय जालें फ्रेंडशीप हे आसा प्रसाद घे ना पुरो इतलो पुरो हय जालो आयज तेजी हालत अरे ऋत्विक आयज तुजी हें हालत फाल्यां आनी कितें हाय मिश्का यू गोइंग टॉप चल हे आमचे मिश्का नेबर से हाय टू एवरीवन जस्ट पावली आमी घरा हे पळयात आयज हें हालत फाल्यां आनी जेवपा नाका बरें एन्जॉय केलें ओके तो चला आयचो व्लॉग हांव हांगाच एंड करता ऋत्विकला न्हांवपाक फूल कलर जावन येयला माझे बी केस पे हांगासर सो आतां बेश्टी हांव फाफडतलें की फाल्यां आनी परत हेअर वॉश करून आनी आतां आनी परत हेअर वॉश जावचें ना ओके तो चला आयचो व्लॉग हांगाच एंड करता व्हिडिओ आवडलो जाल्यार लायक करा शेअर करात आनी चॅनलाक सबस्क्रायब करात तो मेळया नेक्स्ट व्हिडिओन टील देन बाय टेक केअर